कवळेकाराविषयी वक्तव्याचो विपर्यास कुकळे काम गॅप भरूंक दक्षिणेत जैताची मार्जिन 30,000 सकल कशीच देवना पर्रीकारा फाटल्यान सावंत सुभाष फळदेसाय हेड ऑन। वेंचणूक जातनाच ओसीआय विशीं बीजेपी सरकाराचो यू टर्न विरोधकांची टिका। ओसीआय कार्डा खातीर पासपोर्ट रिवोकेशन सर्टिफिकेट पुरो म्हूण घेतिल्लो निर्णय हुमकळ्ळो। विकसित आणि नव भारताचो संकल्प घेऊन नरेंद्र मोदी जातलो तिसरे फावट प्रधानमंत्री। मुंबईत संपर्क अभियानात फडणवीसा सहित मुख्यमंत्री सावंताची जैन धर्मगुरूंकडेन गाठ भेट। आदल्या काळात मातयेच्या आयदनांनी रांदताले तेच सेफ आताची फॅन्सी नॉनस्टिक आयदनां भलायकेक बरी न्ही। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनाची शिटकावणी। गोयच्या काजू विशीं संवसारीक जागृताय जाय। काजू फेस्टिवला वरवीं गोयचे प्रमोशन। जीएफडीसीची चेअरमॅन देविया म्हणटा विरोधकांक इव्हेंट दिसतालो पण गोयच्या फायद्याक। नेत्रावळी अभयारण्यात कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक धरले उपरांत जामीन। 5 काडतुशी कोयतो कुराड जप्त। कदंबाचो चेअरमॅन म्हणटा गेल्ले ऑफ ड्युटी पार्टेक। म्हापशा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाची संगीत खुर्ची। दर वर्सा नगराध्यक्ष बदलतात, कामां तशी उरतात। नगराध्यक्ष म्हणटा मोहीम चल्ल्या चालूच उरतली। वास्कोच्या शिखा पाठकाची जू जित्सू आशियाई संघटनेन हेड रेफरी म्हणून केल्या नेमणूक। गोंया खातीर अभिमानाची गजाल। सीबीएसईचो 12वेचो निकाल जाहीर। चलयांचो चल्या परस रिझल्ट बरो। 91% चलयो पास। चाकू हल्ल्याच्या केशीत कोलवाळे पोलिसांनी हेडन फर्नांडिसाक केली अटक। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हल्लो केला म्हूण कबुली। आड आमदार आड घाल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर जाता तितले बेगीन निकाल दिवचो। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान सभापती तवडकराक बरयली चीट। हवामान खात्यान येलो अलर्ट 15 मे मेरेन वाडयलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वारे गडगड आनी जगला मारून पावस पडपाची शिटकावणी। मोठ्या प्रमाणात धुल्ल वादळ मुंबईत। पावस विमानतळ 30 मिनिटां दवरलो बंद। बंगळूर उटंगराचो पावस। फ्लायटी केलो चेन्नई एअरपोर्टाचेर डायवर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारच्या पटना। शिखांची पगडी घालून प्रधानमंत्र्याची लंगर सेवा। व्हिडिओ व्हायरल। नोएडा कॉलनीत लिफ्ट फेल, छप्पर फोडून पावली। टॉप फ्लोरार 3 जण जखमी। दिल्ली स्कुलांक बॉम्बाच्या धमके उपरांत दिल्लीतली 2 इस्पितळां। जयपुरात 4 स्कुलांनी बॉम्बाची शिटकावणी। स्कुलां खाली करूंक भुरग्यांक धाडले घरा। छबार पोर्ट मॅनेज करपा खातीर भारत इराणाकडेन करूंक शकता। 10 वर्सां खातीर कबलात। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल इराणाच्या भेटेर वचपाची शक्यताय। पाक व्याप्त काश्मीरात आंदोलन चालूच। आज 5वो दीस पाकिस्तानाचो पाक व्याप्त काश्मीराचेर ताबो सुट्टा म्हूण रिपोर्ट। वाराणसीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची भव्य रॅली। मुख्यमंत्री योगी सहित मोदीक थळाव्यांचो येवकार। आज प्रधानमंत्री भरता आपलो नामांकन अर्ज।